संघटनात्मक कार्यात तरणाट्यांचो आस्पाव आसप गरजेचो अशें आसलें तरी ज्येष्ठ फुडाऱ्यांची पक्षाक गरज आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। ज्येष्ठ फुडाऱ्यांक पक्षांत योग्य ती पदाय मेळटली अशें तांणी सांगलां। 2027 भारतीय जनता पार्टीचे सरकार परतून येवपाक जाय जाल्यार पक्षाच्यो अंतर्गत गजाली भायर घालूं नाकात अशें आवाहनूय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कार्यकर्त्यांक केलें। भाजपाच्या उत्तर गोंय जिल्लोध्यक्ष पदार दयानंद कारबोटकारांची बिनविरोध निवड जाली। हे निमतान आयोजित केले कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले। हेवे दावे आसतले, हेवे दावे आमच्या घरच्या घरा आसपाक जाय। हेवे दावे बाकी हेवे दावे आमी पब्लिकात उलोवचे ना। आमी बऱ्योचश्यो गजाली आसतल्यो, कदाचित म्हणजे प्रत्येकाक आपल्या मना सारकें जायना, पण प्रत्येकाक राज्य भारतीय जनता पार्टीचे येवपाक जाय हेंय तकलेन आसप तितकेच गरजेचें आसा। म्हणून तर शिस्तीन काम करप पार्टीचें आमी म्हणटा की त्या खातीरच फुडल्या 2027च्या निवडणुकेक वयता आसतना प्रत्येक कार्यकर्त्याची जबाबदारी तितकीच आसा। म्हणून हांव म्हणटा की आतां पासून जर आमी तयारी सुरवात केली, उत्तर गोंयांतल्यान 37 मॅक्झिमम सीट हे भारतीय जनता पार्टीक निवडून दिल्ले आसा। 27 आज सांगता बरोवन दवरात, 2027 परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचेच गोंय राज्य आसतलें। तो नवो आयला आपूण पोन्नो आसा हें आतां भाजपात चलचें ना। आमकां सगळ्यांक एकठांय घेवन वचपाक जाय असो कान मंत्रूय मुख्यमंत्र्यान कार्यकर्त्यांक दिलो। जे आयज भारतीय जनता पार्टीत आयल्यात तांकां आमचे विचार पटल्यात अशें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें। आमी नवीन आमदार आमच्या मदीं आयले, ते आमच्या मदीं मिसळ्ळे, ते आमचे जाले। आतां आमी हे करून चलचे ना, तो नवो आयला हो पोन्नो आयला ना। आमी सगळे जाण एकत्र वचपाक जाय, आमी सगळे जाण मेळून मिसळून काम करपाक जाय। शेवटी आमकां विजन कितें तर आमकां नेशन फर्स्ट, सेकंड पार्टी, थर्ड हांव। आमकां आज जेन्ना आमी दुसऱ्याक आमी सगळ्या जाणांक भारतीय जनता पार्टीत घेतल्या ते आमच्या विचाराशी समरस जाल्या। तेंकाय कळ्ळां की हय ह्या देशाक मोदीजीच्या शिवाय दुसरो पर्याय ना, म्हणून ते भारतीय जनता पार्टीन जॉईन जाले। आमी 8 आमदार जे काँग्रेसींतल्यान हांगासर आयले, कित्याक आयले ते फक्त आमच्या प्रेमापोटी येवंक ना किंवा आपल्याच स्वार्थापोटी येवंक ना, तांच्यानी पळयले ह्या गोंयचो जर विकास जातलो आसत जाल्यार फक्त कोण करपाक शकता आसत, भारतीय जनता पार्टी करपाक शकता। भाजपाच्या उत्तर गोंय जिल्लोध्यक्ष पदार बिनविरोध वेचून आयिल्ल्या दयानंद कारबोटकारान पक्षान दिल्ली जबाबदारी यशस्वीपणान पार पडटलो म्हणून सांगलें। उत्तर गोवा उपन म्हाका दिल्ल्या अध्यक्ष गेल्या 26-27 वर्सांनी पार्टीक काम केलें। जे आयज मेरेन जे पार्टीक योगदान दिलां तितून म्हाका सगळ्या लोकांचो, सगळ्या कार्यकर्त्यांचो म्हाका एक एकदम प्रतिसाद बरो मेळ्ळो आसा। आतां जे फुडें जे काम जातलो आमच्या कार्यकर्त्यांच्या सगळ्यांच्या विश्वासाची, आमच्या पार्टीच्या विश्वासाची, आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष त्याच्या विश्वासाची जे आमचे सगळे नेता गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हे आमकां सदीत संघटनेचे आमकां जे कशें काम करपाक जाय ते आमकां सदीत मार्गदर्शन करता सगळे कार्यकर्ते की हांव जो फुडें जो आतां जशें सांगिल्लें आसतना इलेक्शन जे पार्टीचे काम दितले ते सारके टायमार रावन जे सगळ्यांक दितलो आनी जे पार्टीचें काम जाता इतलें म्हाजे कडसून फुडें वता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।